नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज आपल्या गुजरात भोंवडेर भुज हांगा हवाई तळाक भेट दिवन थंयच्या सशस्त्र दळाच्या जवानां सयत संवाद साधलो. ह्या वेळार पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत आतंकवाद्यांक सडेतोड उत्तर दिवपा हेतान राबयिल्ल्या ऑपरेशन सिंदूरच्या यशा खातीर तांणी जवानांची तोखणाय केली. ह्या वेळार उलोवप करतना जितल्या वेळा भितर लोक आपले जेवण सोंपयतात तितल्याच वेळा भितर देशाच्या जवानांनी दुस्मानांक सोंपयलो अशी खोस मंत्री राजनाथ सिंग हांणी उक्तायली. तशेंच ऑपरेशन सिंदूर अजून सोंपूंक ना, हो फकत ट्रेलर आशिल्लो अशी शिटकावणी लेगीत तांणी आपल्या उलोवपांत दिली. ये कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम की। पाकिस्तानाचो फेक प्रोपगेंडा भारत जनते मुखार हाडटले. 22 मे उपरांत संसदेचे खासदार विदेश दौऱ्यार वयतले. दर एका प्रतिनिधी मंडळान 5 ते 6 खासदारांचो आस्पाव आसतलो आनी ह्या प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व वरिष्ठ खासदार करतले. हे मंडळ लोकां मेरेन वचून पाकिस्तानाच्या फेक प्रोपगेंडाचेर उजवाड घालतले. आतंकवाद्या आड जम्मू काश्मीरात फाटल्या 3 दिसां भितर राबयिल्ल्या जोड मोहिमे अंतर्गत लष्कर, सीआरपीएफ आणि जम्मू काश्मीर पुलिसांनी एकूण 6 आतंकवाद्यांक काबार केले. शोपिया वाठारांत 13 मे दिसा राबयिल्ल्या मोहिमेत लष्कर-ए तोयबाच्या 3 आतंकवाद्यांक जाल्यार त्राल हांगा राबयिल्ल्या दुसऱ्या मोहिमे अंतर्गत हिजबुल मुजाहिद्दीनाच्या आनीक 3 आतंकवाद्यांक सोंपोवपाक सशस्त्र दळाक यश आयलें. ह्या जोड मोहिमे विशीं लष्कर आणि काश्मीर पुलिसांनी पत्रकार परिशद आपोवन सविस्तर माहिती दितना काश्मीरचे पुलीस महानिरीक्षक VK बिर्डी हांणी उलोवप केलें. ऑपरेशंस एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहां हुआ, और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ. इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया. जो टेरर इकोसिस्टम है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है उसका खात्मा करने के लिए हम सदैव तत्पर एवं हमेशा कटिबद्ध रहेंगे. देशाचे सगळ्यात व्हडले वेपारी संघटन म्हळ्यार अखिल भारतीय वेपारी परिसंघान आयज नवी दिल्लीत म्हत्वाची बसका आपयली. ह्या बसकेन 24 राज्यांतले वेपारी प्रतिनिधी वांटेकार जाल्ले. ह्या बसके वेळार म्हत्वाचो निर्णय घेतना परिसंघान पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत पाकिस्तानाक तेंको दिवपी तुर्कीये आणि अझरबैजान ह्या दोनूय देशां सयत सगळ्या तरेचो वेपार बंद करपाचो निर्णय घेतला. तशेंच ह्या दोनूय देशांतल्यान आयिल्ल्या सामानाचेर लेगीत बहिष्कार घालपाचो निर्णय लेगीत ह्या बसकेन जालो. भारत देशा आड वचून आतंकवाद्यांक पालव दिवपी पाकिस्तान देशाक ह्या दोनूय देशांनी उक्तेपणान तेंको जाहीर केल्ल्यान ह्या दोनूय देशांबरोबर वेपारी संबंधांचेर पूर्णविराम हाडपाचें थारायला अशें अखिल भारतीय वेपारी परिसंघाचे महासचिव प्रवीण खंडेलवाल हांणी पत्रकारांक सांगलें. दिल्ली में 24 राज्यों से अधिक राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं का एक सम्मेलन हुआ है, जिसमें तुर्की और अजरबैजान के साथ किसी भी प्रकार के व्यापार को समाप्त करने का सामूहिक निर्णय लिया गया है. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है. ये निर्णय लेने की वजह बड़ी स्पष्ट है कि तुर्की और अजरबैजान ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का खुलकर के समर्थन किया, जिसके कारण से देश भर का व्यापार और उद्योग बेहद आक्रोशित है. व्यापारियों में रोष है. विभिन्न राज्यों के व्यापारियों ने यहां आकर के अपनी बात को कहा है, और ऐसा हो नहीं सकता कि जो देश भारत का विरोध करेगा, भारत का व्यापारी उसके साथ कारोबार करेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला नवो भारत घडयतना या देशान आतंकवाद्याक मात्तूय सहन करचेना तशेंच आतंकवाद्याच्या दर एका घडणुकेक हो देश आनी या देशाची सेना सडेतोड जाप दितले हाची गवाय ऑपरेशन सिंदूराच्या माध्यमांतल्यान भारत देशाच्या जवानांनी पुराय संवसाराक दिल्या। या जवानांचे धाडस, प्रतिबद्धता आनी निस्वार्थपणा खातीर तांकां उर्बा दिवपा हेतान भाजपान पुराय देशभर तिरंगा यात्रेचे आयोजन केला। आयज त्रिपुरांतल्या अगरतला हांगा केंद्रीय राज्यमंत्री एल मुरुगन हांच्या फुडारपणाखाला तिरंगा यात्रेचे आयोजन जाले। तशेंच पंजाब आनी उत्तर प्रदेशांतल्या बरेलींत लेगीत आयोजीत केल्ल्या तिरंगा यात्रेंत लोकांनी भोव अभिमानान वांटो घेतलो। ओडिशांतल्या संबलपूर हांगा आयोजीत तिरंगा यात्रेंत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी वांटो घेवन देशाच्या जवानांक सलामी दिली। ते भायर सिक्कीम हांगा लेगीत लोकांनी आयोजीत केल्ल्या तिरंगा यात्रेक भव्य प्रतिसाद दिलो। लोकांचे घर दुरुस्ती कामाचे प्रलंबीत अर्ज बेगोबेग सुटावे करपाच्या हेतान गोंय सरकारान अटल आसरा येवजण राबयल्या। या येवजणे अंतर्गत गरीब घराब्यांक घर दुरुस्ती खातीर सरकार आदार दिता। आयज ह्या मोहिमे अंतर्गत दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांच्या मुळगांव कार्यालयांत एक खासा शिबीर आयोजीत केल्ले। ह्या वेळार उलोवप करतना आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांणी सरकार लोकांच्या दारा मेरेन येवजण्यो पावयता तेन्ना लोकांनी हाचो लाभ घेवचो असो उलो मारलो। गोंयाचो बी कॅम्प तसो म्हणटात तसो न्ही, हो जो कॅम्प आसा फक्त अटल आसरा खातीर आसा। आनी आमचो धैर्य कितें आसा, आमच्या डायरेक्टरान सांगला की तुमकां खूब फावटी कितें आसता, मामलेदारा कडल्यान रिपोर्ट आ, बीडीओ कडल्यान रिपोर्ट आ, झेरॉक्स मशीन ना, प्रिंटींग मशीन ना। पण आज जर पळयशात सगळे गोष्टी आमच्या हांगा आसात। मामलेदारा आसा, डेप्युटी आमचे डायरेक्टर आसा, डेप्युटी सगळे ऑफिसर आसात। हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या लोकांक की ह्या संधीचो बऱ्यांतलो बरो फायदो घेयात। लोकांचे सगळ्यांचे आनी अटल आश्रमात कोणाक हे बाबा गरीब धाकट्या लोकांक तांकां कितले त्रास जातात तुका, आमकां एक वेळ ओके आसतले पण गरीब धाकट्या लोकांक 1.5 लाख दिता दिसान 1.5 लाख इज अ बिग अमाउंट तुका न्ही, व्हडलो अमाउंट आसा तो। सो त्या गरिबां कडेन तरी राजकारण करपाना म्हाजो एक प्युअर इतलोच आशिल्लो। पणजेच्या कला अकादमीत उण्या दर्जाचे बांदकाम केल्ल्याचो मुद्दो हालींच परत एकदा चर्चेत आयिल्लो। त्या उपरांत समीक्षा समिती स्थापन करून हे विशींचो नियाळ मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे कडेन सादर केला। हे विशीं आयज पत्रकारांकडे उलयतना ह्या नियाळाचो सखोल अभ्यास केल्या उपरांत आदलो कंत्राटदारूच निशुल्क साबार चुको सुदारतलो आनी त्या उपरांत त्या कंत्राटदाराचेर पुरायपणान सरकार बहिष्कार करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें। तांचे रिपोर्ट दिल्ले ते सगळे रिपोर्ट आमी घेतले, दोनूय कमिटीचे घेतले। टास्क फोर्स पयली अपॉइंट केल्ली घेतली, दुसरी घेतली, सगळी कामां रेक्टिफाय करपाक लायल्या। जे तेंच्यांनी सजेशन्स दिलां, पूण तेंचो सावंड इंजिनियर आसलो, लायट इंजिनियर आसलो, त्या सगळ्यांची सजेशन्स घेतल्या। तांकां आसा पळय ते सगळे रेक्टिफाय करपाक लायतले। त्याच कॉन्ट्रॅक्टराच्या ज्या म्हणजे टेंडरी प्रोसेसिंगान जी कामां आसली तोच टेंडर परत करतलो विदाउट फ्री, म्हणजे विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, विदाउट एनी कॉस्ट तो ती कामां करतलो। सगळ्यांनी जी टेंडरान नासली तेज्या खातीर सेपरेट टेंडर काडलो वयतलो आनी तेका जो फुडलो जे काम तेका कंटिन्यू करता म्हटलेलें पयलीं 4 वर्सां खातीर तो तेका टर्मिनेट करतलो ऑक्टोबराच्या उपरांत। ही कामां फक्त सारकी करून घेतलो, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक टर्मिनेट करतलो, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करतलो। बट ताज्या पयलीं तेजी पनिशमेंट आसा तशी सगळी कामां करून घेवपाक जाय। तेणी जे सगळे पयशे दिवपाचे आसले पळय, म्हणजे आमी तेका पेमेंट उरला करपाचो, ताका पेमेंट करचें ना। ताका एवरी इयर कितें तरी ताका AMC करपाक काडलो, AMC करूंक आनी ताका दवरिना, पुरो जाता तो बंद जालो, ताका ब्लॅकलिस्ट करता कंप्लिटली। बट कामां ऑक्टोबर पर्यंत ताज्या कडल्यान सगळीं कामां करून घेवन सोंपयतली। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।